म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितलीं वर्सां जालीं आमकां आमी सेवा धर्मीक जिवीत जियेत आयिल्लीं आसा. क्रिस्त येण्याचो काळ आमी समरुमता. जेजू आयलो, क्रिस्त जैतिवनाचो काळ आमी समरुमता. तेन मागीर आमी साद्या काळांत वता. मागीर विराचिताचो काळ आनी आतां पुनर्जिवंतपणाचो काळ. मागीर परतून आमी साद्या काळांत वेतल्या. ह्या काळांत कितें म्हणून कळटा आमकां? आमकां जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करूंक मेळटा. कित्याक लागून? ताचेर नियाळ करून आमकां कितें मेळटा? अशें पळोवंक जाय. ताचेर नियाळ केलो की ना, ताणें आमचें जिवीत आपणाशी आपणावून तो आमचे पासत जियेलो, मेलो, पुनर्जिवन जालो. आनी हे पळय ताणें कितें केलेलें आसा आमकां? आमी देवाचे खुशे प्रमाणे जियेन आसलेले आहो. ताका लागून ताणें आमकां देवाचे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आपणायिल्लें आसा. आनी आमच्यान ताचे सोबें रावन हें जिवीत बापाक मानता पळय तसलें जिवंक जाता. कित्याक तो ताचो एकलोच मोगाल पूत, जाणेन बापाची खुशी पूर्णपणे पाळली. जी आमी पाळूंक जाय आसलेली ती आमकां घडोवंक ना, कित्याक आमी आपलेपणांत रावता. पूण तो आपलेपणांत न्हय, पूण बापाचे एकवटान रावन जें ताणें सोंसलें कश्ट ते सगळे ताणें बापाक ओपून दिले आमचे पासून. आनी ही परी ताचे वरवीं आमकां पातकांतली सुटका मेळ्ळेली आसा. आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. कित्याक दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, आमी जेजू सोबें मरणांतली पुनर्जीवन जाल्लीं मनशां बावतिस्मा वरवीं. तर आदलें आमटें पळय तसलें आमी घेवन बसचें न्हय. आतां नवें जिवीत आमकां जेजू सोबें मेळटा. तो जावन आसा खमीर आमच्या जिवितांतलो. आनी तो आमकां हें नवें जिवीत भितरल्यान सान दिता. आनी तो कशे भाशेन जियेलो? पयले वाचपान आमकां सांगलां, तो पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाचे शक्तीन तो जियेतालो. आनी ताका लागून तो आपलेपण न्हय, आपले वस्तुंगी बरेपण न्हय, पूण देवाचे वस्तुंगी रावन बरेपण कोत्तालो. हें म्हत्वाचें. आमी कोत्ता बरेपण, पूण तें आमचें सून उपजवता. आनी तें अशें उपजवलें की ना, मागीर आमी निराश जाता. कित्याक दुसरी आमकां ते भाशेन प्रतिसाद, रिस्पॉन्स मोगाचो दिना. कित्याक ती आपल्या हातून आसात. आनी हे भाशेन आमी आसात. दुसरी आमचो मोग करता पूण आमी तांचो करिना. म्हणजे कितें? तांकां हाजीर ना आमी आमचेच थंयचो भितर आसा हाजीर. अशें जाता आमचे मदें. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावन आमचें जिवीत सातान दुसऱ्या वाचपान सांगलां, त्या प्रमाणे आमी मागीर ताचो मोग करतले. तो खंय आसा ताका आमी मेळोंक वेतले. आनी ताका मेळ्ळी म्हणटच आमचें जिवीत बदलतलें. आमचे संस्थेन एकलो पाद्री जावंक आयलोलो. ताचो पांय एकदम कडक आसलोलो आनी तो रागा बरीत आसतालो. आनी ताका लागून आमचे संस्थेन आमी आमच्या वडिलांक खालते रावंक जाय. कित्याक वो गूण आमी जेजूकसून पत्करलेलो आसा. जेजुईट म्हणटा पळय ते हातून उत्तम आसात. पाप साहेब तर आमकां कितें सांगीत रोखडेच आमी ताचें आयकता. आमचो बिश साहेब आमकां सांगीत तर आमी ताचें आयकता. कित्याक लागून? कित्याक म्हजी येवजण न्हय,
पूण देवाची येवजण कितें आसा पळय ती आमकां तांचे कडून मेळटा. ते मागण्याचें आसूंक जाय. ताणें तर चूक केली ती म्हजें न्हय, तें ताचें. पूण हांवें देवाची खुशी ह्या प्रमाणे पाळूंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी हे भाशेन देवा सोबें जियेतना ताची खुशी आमी जेजू सोबें पाळटल्या. जेजू आमकां तें दाखयता. ताका लागून आमचो संबंद ताचे बरोबर लागशिल्लो आसत तर आमच्यान ते प्रमाणे जिवंक जातलें. आनी आमकां ताणें सांगलां पळय कशे भाशेन ते समाधीशी गेलेत. ताणें ओळी पळयल्यो पूण एकान बावाड धरलो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमकां सगळ्या जाणांक हें जिवीत जेजू सेवेन जिवंक ताणें आमकां ही कृपा दिलेली आसा. बावाडतान जिवच्या तें दुसऱ्यांक दिसती पडना, तें फकत आमकां दिसती पडटा. वो कमी हांव तो ते भाशेन आमकां बावाडतान दिसता. पूण तो त्या भुरग्याक कितें जालें, तो वडिलांक जळतालो. ताणें कितें तर सांगलें, तो एकदम रागाबरीत जातलो आनी ताका थोड्या वर्सांनी काडूंक सोदताले. आनी तो इतलो रागोबीत जाल्लो एका रेतीराक गेलो, कॅरिस्मॅटीक रेतीराक, आनी फाटल्यान बसलोलो. फाटल्यान बसून ताचें नांव काडलें. तो थोटकलो, जेजू तुका आपयता तुजें जिवीत सगळें ताका समर्पून जिवच्याक. ताका तें समजलें ना. पूण ते मेरेन सावन ताच्या जिवितान कितें तरी घडलें आनी ताचें जिवीत सगळेंच बदललें. ताका सगळें मागीर बावाडतान कळोंक लागलें. तो पयले स्वातेर कुमसाराक गेलो. सगळें आपलें जिवीत ताणें ते वतीन पळयलें की जेजून म्हजे पासत आपलें रगत वारयल्लें आसा आनी म्हाका ह्या पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. कसलें पात तो? ताचो पांय कडक आसलेलो न्हय, तो रागाबरीत जातालो आनी ह्या रागान तो सगळ्या जाणांक लेखतालो आनी ताका कोणूच बरें करून नासलेलें. मागीर तें समजोन ताका ताणें कुमसार केलें, सगळें ताणें सांगलें आनी ते मेरेन सावन ताचें जिवीत पोत्तून जेजू सांगता पळय, जेजूच्या जिवितान आमी पळयलां पळय, पेद्रून आमकां बरोवन दवरिल्लें आसा पळय, त्या प्रमाणे जावंक लागलें. तो बावाडतान जिवंक लागलो. तो पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आतां आपलें जिवीत सारूंक लागलो आनी ताचे वरवीं सगळें बरेंपण जावंक लागलें. आनी तो मागीर इतलो फामाद जालो. फामाद जाता जाता ताका भायरूय व्हरोंक लागलें आनी तो भायर वेतालो, परगोडटालो, लोक पडटालो, सगळें जातालें. 4-5 वर्सांनी एक दीस ताका सुपिरियरान सांगलें, तुवें आतां हें बंद करूंक जाय म्हणून. तो पुत्तून चावलो, कित्याक गाय म्हणून. रोखडोच तो मागण्यांत रावलो. हांव बरें कोत्तां खरें, पूण घडयेक हें आतां स्लोली म्हजे सोबे करूंक लागलां. ताणें तें आयकलें आनी तो ओगेपणांत रावलो. ताका कांयच काम दिलें ना आनी ह्या ओगेपणांत ताणें आपलें जिवीत पोत्तून जेजूच्या एकवटांत सारलें. आनी हे भाशेन जेजू आमकां सगळ्या जाणांक तयार कोत्ता आपल्या पासत, आमचे पासत न्हय. आमी आमचे पासत जियेना, आमी जेजू पासत जियेता आनी वो जेजू जिवंत आसा आनी ताका लागून आमी ताचे सोबेन जिवंत आसा. कित्याक आमी आमचें जिवीत न्हय, जेजूचें जिवीत जियेता आनी ताका लागून आमी क्रिस्तांवां. नाजाल्यार आमी आजून आमचे दोळे उक्ते करून बावाडताचे जियेना. भयणीनो आनी भावनो, ही कृपा आमकां सगल्यांक मेळिल्ली आसा. देवान खरेपणी प्रत्येक मिसान जेन्ना आमी भाग घेता तेन्ना आमचें काळीज ताणें तोखून ते भितरल्यान बदलून काडचें म्हणून आमी मागया. कित्याक प्रत्येक मिसान तो आमचे सोबे येता. आतां आमकां उतरांतल्यान आयिल्लो आसा, पूण आमी सगळीं जाणां ताच्या नांवान हांगसर एकठांय जाल्लीं आसा. धोब्रादायेन, तिब्रदायेन जातलें जेन्ना आमी जेजूक आमचे सोबें घेतल्या
तेन्ना तो आमच्या काळजान येतलो आनी काळजान थावन आपलो कार्य आमचे वरवीं फुडें वतलो, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. हे परी आमचें जिवीत साऱ्या भयणींनो भावनो आनी खरेपणी देवाची भुरगीं आमी जेजू सोबें जिवया आनी ताची येवजण जी ताचें सोबें आसा ती आमचे सोबें येतली आनी आमी ताचे भाशेन उदीकान उदीक जातले. आमचे आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता, कुडींत मनांत ओतम्यान. आमचे भितर कसले आदले आमटे आसा तितले आमी भायर काडया. जावं आमची चिंतनां उतरां कोन्यो आनी ह्यो कित्याक लागून म्हणून आमचे सोबें घडलेले आसात, कित्याक आमचें रिएक्शन आसा कोणाक तरी, ताका लागून आमी हे भाशेन आमचें जिवीत सादता. हें सगळें भितरलें आमी जेजूक ओपून दिवया आनी ताणें आमकां स्पर्श करून पेकोवणी दिवची आनी आमकां ताची खरी पाटलावदारां ताचे खरे सांदे करून घडून हाडचे म्हणून आमी मागया.